केले रॉंग खंय तरी हांव खरेंच आमदारान हेचेर चिंतपाचें आनी सरकारानूय हेचेर चिंतपाचें हेचेर विचार करा. दुसरो कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडात जो खरोच लोकल्सांक फायदो जातलो आनी नेचर सेफ एनवायरमेंट सेफ करूंक जातलो तसो. हांव जर खरोच असो प्रोजेक्ट बरो हाडटा जाल्यार हांव स्वता आमदाराच्या कॅबिनात वचून ताका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून हात दिवंक वयता. हे अपोज आनी काय करपाक ना, पूण रॉंग डुईंग हे आहा ते रॉंग आहा, हेका स्टॉप करपाकूच जाय. हे 300 कोटी फंडींग म्हाका सांग, जेन्ना प्रोजेक्ट कसलो तूं प्लॅन करता तेन्ना इन्व्हेस्टर चिंततलो, इन्व्हेस्टर प्लॅन करतलो कितलो फंड लागतलो तो. डायरेक्ट तुमी सांगता 300 कोटी म्हणून खंयच्या बिजनेसाचेर सांगतात. आता जर तुम्ही म्हणटात आम्ही साऊंड प्रूफ करतात, हांव क्लियर कित्याक करता, म्हाजे स्टेटमेंटाचे काउंटरूय करतले कोण ना कोण. सो साऊंड प्रूफ जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार सनबर्नाक 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोक जातात. हांव मिनिममूच तर 1 लाख लोकांक तूं साऊंड प्रूफ करूं शकता. 1 लाख लोकांक साऊंड प्रूफ हे करूं शकना न्हू. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा. म्हणजे हे आमकां स्थानिकांक हांगा मांद्रेच्या जनतेक पिश्यान काडपाची कामां चालू आहात. सो खंय तरी हे स्टॉप जावपाची गरज आहा. कित्याक टुरिजम सेक्टर म्हणटात ते हांगासर आयज पळयत जाल्यार मांद्रे मोरजे हरमल हे टुरिजम हे वाडत आहा. खरें डेफिनेटली वाडोवंक जाय, कित्याक स्थानिकांक लोकलांक खूब फायदो आहा, बेनिफीट आहा हेचो. फॉर एग्जाम्पल हांव इतले ते म्हणटा 300 कोटी आनी कितले खूब बजेट सांगतात. म्हाजें इतलेंच सांगणें आहा सरकाराक, तुमी जर इतले व्हडले अनाउन्स करतात जाल्यार म्हाजें एक रिक्वेस्ट तुमकां, आयज 2 वर्सां जाले कोवीड सिच्युएशनाक सगळ्यांची हालत जाल्ली आहा. कितलेशे लोक जर कॉमन बिझनेसमॅन बारीक जो धंदो करता आनी पोट डेली वेजीस बीन कोण आसतात काम करपी, ऑर टॅक्सीकार जावं इतर कोण कोण बारीक बारीक धंदे करतात, आयज ते तेंची परिस्थिती वायट आहा. 2 वर्सां धंदो ना, सोर्स ऑफ इन्कम ना, खंयच्यान हाडटले. तेंचे फॅमिलीज आहात, भुरगीं आहात, एज्युकेशन आहा तेंचे. जर खरेंच सरकाराक दिसता हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट अनाउन्स करच्या पेक्षा खंय तरी मांद्र्या खातीर 300 कोटी अनाउन्स केला, हांव म्हणटा एक 25-30 कोटी अनाउन्स कर आनी त्या फॅमिलीक कोणाचे सर्वे कर आनी ज्या फॅमिलीची परिस्थिती वायट आहा, कोविडा खातीर त्रासान पडले तांकां हेल्प करा. सरकाराक जर खरेंच दिसता जर हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट आनी हाडून जर बेनिफीट जातले जाल्यार सद्या आयची परिस्थिती पळयात. सद्या प्रत्येक मनशाचें पोट इम्पॉर्टंट आहा. जर पोट चलना जाल्यार कांय न्हू. हे प्रोजेक्ट कितें करपाचे आहा? स्थानीक आमच्या गांवच्या लोकांक घेतल्यात, कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक घेतल्यात, घेवंक ना. मागीर तुमी स्थानिकांक कॉन्फिडन्साक घेवच्या आदीं तुमी अनाउन्स करतात म्हणजे ती मनमानी केल्ल्या सारकी न्हू. मुळात आमदारात निवडलेलो आसा न्हू, आमदारात मुळात ह्यो लोकांनी निवडलेलो आसा. आमदार निवडलो तो कित्याक निवडलो तो आतां फुडें कळटलें न्हू, कितें आनी कितें केलां तेणी ते, कितली फटींगपणां केल्यात ती. या संदर्भात पंचायतीन काय पळय, म्हाज्या सोर्सा प्रमाणे प्रोसेस कसो आसता, जेन्ना प्रोजेक्ट कसलो अनाउन्स करता, कोण करता? टुरिजम डिपार्टमेंट. तुमी मातशें मिडियाक रिक्वेस्ट करता टुरिजम डिपार्टमेंटान वचात आनी व्हेरीफाय करात. आजून थंय फायल न्हू, कांयच खबर ना. म्हाज्या सोर्सा प्रमाणे टुरिजम डिपार्टमेंटाक खबर ना हे प्रोजेक्ट कितें तो. तुमकां कितें म्हणपाचें, विधानसभेची निवडणूक दोळ्या समोर दवरून लोकांक गाजर दाखयला मांद्रे मतदारसंघ. बाय इलेक्शनाक गाजर तेंच्यांनी जॉबांचो दाखयलो. आतां तांकां कळोन येयला की जॉबांचो गाजर चलचो ना, सो कितें तरी दुसरें दाखोवया. सो ते दाखयतात ते. पूण म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा, टुरिजम प्रोसेस जीटीडीसीन अशें आयकोंक गेलें, जीटीडीसीन प्रोजेक्ट तयार केला आनी डायरेक्ट हेंच्यांनी डिक्लेअर केला. जेन्ना रेव्हेन्यू तो जागो आहा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो जागो जेन्ना ट्रान्सफर करतात तो कन्सर्न डिपार्टमेंटाक करूंक जाय, म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंटाक करूंक जाय. आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक केल्या उपरांत तो जीटीडीसी करता, आपल्या कॉर्पोरेशनाक करता. सो हे परते जाल्ले आहा. कॉर्पोरेशनान प्रोजेक्ट रेडी केला बेगीन बेगीन आनी अनाउन्स केला. टुरिजम डिपार्टमेंटाक कांय खबरूच ना.